गोंयचे चडशे मुखेल हिस्ट्री शिटर्स सध्या वांगडाच जेलीन फाटल्या 2-1 म्हयन्याक जाल्ल्या मारामारी आनी हेर केसींक लागून कोलवाळच्या जेलीन. रायबंद्रा एका घरा कुशीकच्या गॅरेजीक उजो लागून 6 गाडयो लासून काबार, 4 दुचाकी आनी 2 चारचाकी पेटल्यो, लाखांचे लुकसाण. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार मुख्यमंत्र्याच्या बॉल्सान सीएमच्या आशिर्वादान ताचो मायनिंग धंदो नेटान चल्ला, आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाचो आरोप. चिमला येवपी युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभाचे प्रकल्प भायर रावपाक चिमलाच्या थळाव्यांनी बांयगीणकार राखणदाराक घातले काराणे. मोपा विमानतळाच्या प्रकल्पाचे आर्थीक मूल्यमापन करपाची याचिका हायकोर्टान मारली भायर. याचिका भौशीक हिता संदर्भात नाशिल्ल्यान याचिकादाराचेर 50,000ची फायन. फुडल्या 6 वर्सां सावन ईव्ही गाडयांचोय आवाज येतलो. ईव्ही गाडयांक आवाज सक्तीचो करचो केंद्र सरकाराचो निर्णय. पहलगाम हल्ल्या संदर्भात आतंकवाद्यांक मदत करपी एकल्याक धरलो. आतंकवाद्यांक खंय 4 फावटी मेळिल्लो. आतंकवाद्यांक दिल्लो मोबायल फोन चार्जर थरलो प्रकरणाचो पुरावो. इंडोनेशियान इस्लामीक बोर्डिंग स्कूलाचे प्रे हॉल कोसळिल्ल्यान 37 विद्यार्थ्यांक मरण. प्रकरणाक 1 आठवडो जालो तरी मिसिंग विद्यार्थ्यां पासत रेस्क्यू टिमींचो सोद चालूच. गाजाचेर इस्रायलाचे हल्ले चालूच. दुसरे वटेन सीज फायर करपाच्या ट्रम्पाच्या प्लानाचेर पॅलेस्टायनाची आस. नेपाळच्या कठमंडून नॉन स्टॉप पावस. वाठारांत हुंवार. पाळसाणां कोसळून 51 जाणांक मरण. रस्ते ब्लॉक. रेस्क्यू ऑपरेशन चालू.